गोयच्या पर्यटन हंगामाविषयी काय बऱ्यो गजाली मुखार आयला। 2025-26 वर्साचो पर्यटन हंगाम फाटल्या वर्सा परस चड यशस्वी जाला अशें दर्यादेगेवेल्या शेक धन्यांनी सांगला। पर्यटन खात्यान वेळार घेतिल्ले निर्णय आनी तयारी खातीर अंदू पर्यटकांचो आंकडो वाडला। पळयात। तेन्ना स्टार्टिंग तेंगा बिझनेस जाला कोण पिवन पासार दोयऱ्याक बिवन घालूं ना ते मातशें हाड पडले पूण कोण घाल्ले ते सक्सीड जाले। इतलें स्लो जालें की कांयच बिझनेस ना आतां सद्याक। आमकांय मातशें दुखता हो ट्युरिस्ट थिंगसो येयलो तेका सगळो एक्सेस इवन प्लेनान तुका मेळटा आनी बिचीर वयतरी तो पॅरलायज आनी ती गाडी वता। गोंयांत जालें म्हणटकीर गोंयकाराचेर येयलें जावं तो भायलो खंयचो जावं पूण तेका आमी हँडल करपाक जाय। Whole of Goa, only one beach in Bedalbati, there is no towels, not a massage, not a disturb, not a anyone on the beach. जायते इश्यू आसता भितर हे पुलिसांनी हँडल करपाक जाय। तो टाउट्स आहा ते पुलिसांक खबर आहा कितें करता ते हे बंद जावपाकूच जाय की हे वचोन तिंगा हेंग मारता कोण बिचार वचोन तिंगा पळयता। टुरिस्ट हाडपाचे बरे क्वॉलिटी टुरिस्ट बरे प्रमोट करपाचे गव्हर्मेंटाची एक्टिविटीज। हे गोंय हांगा दर एक ल्हार एक नवी काणी हाडटा। देशी तशेंच विदेशी पर्यटक गोंयांत व्हडा संख्येन हजेरी लायतात। गोंयच्या दर्यादेगेर अंदू पर्यटन हंगाम उर्बा दिवपी थारला। दर्यादेगेवेल्या शेक धन्यांच्या म्हणण्या प्रमाण 2025-26 वर्साचो हंगाम फाटल्या वर्सा परस बरो जाला। इनासियो फेर्नांडीस तशेंच ऑल गोवा शेक ओनर्स असोसिएशनाचे अध्यक्ष क्रूज कार्दोझोनय शेका वाटप वेळा पयलीं जाल्ल्यान खोशी उक्तायला। दर्यादेगेर मुळावी बांदावळ सुदारपाची गरज शेक धन्यांनी उक्तायत बरी जोडणी नितळसाण आनी सांडपाणी वेवस्थापनाचेर भर दिवपाची मागणी केल्या। पर्यटकांक त्रास दिवपी वायट कर्तुबांचेर आळाबंद हाडपा खातीर पुलीस गस्त वाडोवपाची मागणी सुरू आसा। गोंयच्या पर्यटन क्षेत्रा खातीर ही सकारात्मक लक्षणां आसली तरी फुडाराक सुदारणा आनी नियोजन म्हत्वाचे थारतले। टुरिजम सिजन हे पाटी गव्हर्मेंटान मातशें शेक बेगीन दिलें। गोवा गव्हर्मेंट टुरिजम डिपार्टमेंट टुरिजम मिनिस्टर एप्रोच जालें ते प्रमाण आमगेलें मातशें बेगीन दिनाक बरें पडलें आनी बेगीन टुरिस्ट सिजन स्टार्टींग जालें तेजें आमकां बरें बिजनेस जालें। जे पळय शेक घायल्ले न्हू तेन्ना स्टार्टिंगू तेंगा बिजनेस जाला कोण पिवन पासार दोयऱ्याक बिवन घालूं ना ते मातशें हाड पडले पूण कोण घाल्ले ते सक्सीड जाले। आनी डिपार्टमेंटान हे भाशेन स्वता बेगीन दिलें जाल्यार म्हाका दिसता ट्युरिजमूय बरे भाशेन जातलें आनी ट्युरिस्टूय बरे हॅपी आसतले। लेट डील म्हणटा ते घालपाक ट्राय जाता ट्युरिजम येता म्हळ्यार वयता म्हळ्यार टायम जावन वयता आनी ते मागीर बरो फूट आसना। मातशें डिसेंबर पासून कांय ना डिसेंबरा म्हयन्याक कांय ना डिसेंबरा म्हयन्याक सारकें जाल म्हणटा डिसेंबराचो मागीर जानेवारीसून जालां जानेवारी फेब्रुवारी मार्च। फॉरेन टुरिस्ट फॉरेन टुरिस्ट हांव वयता पूण इंडियन म्हणटा पयलीं मिक्स आसताय कितें म्हणून वयता आनी बरो ट्युरिजम सांबाळपाक ट्युरिजम मुखार वचपाक हें गोंयची स्टेट वयर नंबर 1 आसलो तें वयर सोडपाक हें बरें प्रमोट करपाक आनी बरो इन्फ्रास्ट्रक्चरूय बिचीर आसपाक जाय। आमली ड्युटी ट्युरिस्टांक बरे भाशेन सांबाळपाक टुरिजम बरे भाशेन प्रमोट करपाक ट्युरिस्टांगेले फीडबॅक घेवपाक आनी ट्युरिस्टाक बरें आमगेलें कल्चर दाखोवपाक हे आमगे एक्टिविटीज। ट्युरिस्ट हाडपाचे बरे क्वॉलिटी ट्युरिस्ट बरे प्रमोट करपाचे गव्हर्मेंटाची एक्टिविटीज। जेन्ना हें लोकल पंचायत बी आहा तेमी तर मुखार वचोन ते रोड तुका चेंजींग रूम स्लॅब टॉयलेट बी करपाक तर ते बरें कोऑपरेट जाले जाल्यार हेज्या बरें ट्युरिजम चलोवंक शकता। हे सिजनाक आमकां एक्चुली गव्हर्मेंटान लायसन्सां बेगीन दिल्ली। सप्टेंबरांत आमी चडशीं शेकां स्टार्ट केल्ली। सप्टेंबरान स्टार्ट करून आमकां थोडो बिजनेस जालो सप्टेंबरान ऑक्टोबरान जालो बट जेन्ना नोव्हेंबर आयलो तेन्ना मातशें भरपूर लेस जालो। इरानाच्या वॉराक लागून मातशें परतून स्लो जालें आनी आतां सारकें स्लो जाल्लें आनी गरमी चड जावन म्हाका दिसना आतां चडशीं शेकां काडलीं पूण इतलें स्लो जालें की कांयच बिजनेस ना आतां सद्याक। आनी गव्हर्मेंटानूय की आमी आमच्यांनी गव्हर्मेंटाकूय ब्लेम करपाक जायना सगळ्यो की आमचे जे इश्यू आहा ते मेन पुलिसांनी हँडल करपाक जाय जावं ते टावर्स जावं बीच हॉटल्स जावं जायते इश्यू आसता बिचार हे पुलिसांनी हँडल करपाक जाय। आमी जेन्ना जुलायान एक मिटींग केल्ली सीएमान मिटींग केल्ली ती मिटींगेन हांवें आमी हे इश्यू रेज केल्ले जायते इश्यू रेज केल्ले
पूण ताचे उपरांत एक फॉलोअप मिटींग जावपाक जाय आसली पूण जावना. पूण आमी रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटा कडेन की हे फॉलोअप मिटींग करून जी प्रॉब्लेमां कितें आहा ती सगळे स्टेक होल्डरांक घेवन एक एकल्याचे प्रॉब्लेम कितें आहा विचार कितें प्रॉब्लेम आहा स्टडी करून ती प्रॉब्लेमां बंद करपाक जाय. आतां पळय टावटांचो इशू व्हडलो जालो आमी तेन्ना रेज केल्लो तेन्ना ते बंद जावपाक जाय. नाजाल्यार कितें जाता एक जे कोण भायले येवन हांगा सगळे करता ट्युरिझम मिनिस्टरान पासून पयलीं इशू केलो की हे जे टावट्स आहा ते पुलिसांक खबर आहा कितें करता ते. आतां हे बंद जावपाकूच जाय. ते कित्याक बंद जायना ते आमकां खबर ना बट कित्याक लागून ते हांगा दवरता ते. आनी हे इशू करता म्हूण आयज जायते इंडियन ट्युरिस्ट गोंयांत येयना. इवन फॉरेनराक पासून एक आमकां बॅड इमेज केल्ली आहा की हे वचोन तांकां हेंग मारता कोण बिचार वचोन तांकां पळयता. सो ही एक आतां सारकी बॅड आमकां एक गोंयकारांक विशयी एक बॅड इमेज पळय आमकां गोंयकारांक पोर्ट्रेट केल्या गोंयांत जाता म्हणून. गोंयांत जालें म्हणटकीर गोंयकाराचेर येयलें जावं तो भायलो खंयचो जावं पूण ताका आमी हँडल करपाक जाय. सो हे इशूआंक लागून आमचें ट्युरिझम लॉस जायत आहा. सो मागता ट्युरिझम मिनिस्टरा कडेन आनी CM कडेन हे इशू जे आहा ते सगळे स्टेक होल्डरांक घेवन एक मिटींग करपाची. गोंयांत ट्युरिस्ट आयल्या आतां ट्युरिस्ट कितले आहा पळय आतां इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट येता ते इंटरनॅशनल येता तितले म्हाका दिसता 80% बिचार येतात शेकांनी बी बसता जेवण दिता. पण आमचे जे इंडियन डॉमेस्टीक ट्युरिस्ट येता ते म्हाका दिसता 20% पासून शेकांनी येना. आतां कितें आहा पळय हें हांव म्हणटालो थोडे येता क्लबांत वचपाक थोडे दुसरे येता कासिनोंत वचपाक. ते आमी क्लायंटल आमकां मेळपाक डिफिकल्ट जाता की कासिनोन जे वयता ते आमकां डिफिकल्ट व्हेरी डिफिकल्ट कित्याक ते येता कासिनोन वचपाक मॉर्निंग येयले इवनिंग गेले तसले कस्टमर ते आमकां पूण दॅट इज काउंटेड एज अ टुरिस्ट न्हू. सो ते आतां कितें जालें काउंट केलें म्हणटरी आमचे बिझनेस दुसरे जाता आनी कासिनोचे आनी जे क्लबांचे बिझनेस दुसरे. सो थोडे कस्टमर येतात जे हॉटेलांतूच जेवता ते भायर येना. सो हाका लागून आयज कितें जालां आमकां प्रॉब्लेम जालो. आतां हांवें तुका सांगलां ते भशेन पळय जी वेडिंग आहा वेडिंगाचे जे कस्टमर आसता ते आमकां येना बिचार येना. जे कॉन्फरन्सूय आसता ते आमकां बिचार येना. सो ताका लागून आमी मातशें आतां शेकां पळय इवन कालांगूट आनी कांदोली इतले बेगीन शेकां बंद केली. सो सावथाकय जायती बंद केल्या. आतां म्हाका दिसता चडशी बेगीन बंद जातली. गोमंतक TV खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णेकर.